गायन घेऊया A10 पेज नंबर 5 A10. Tace utor canar vara, Zalia civa conosura, Kashayam kan jivi kosha, Ais devanto ulai tala, Kashayam kan jivi kosha. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. जेजू कृपा दिवं. मागीर मोगो सेवकाराच्या ह्या मिसाच्या बलिदानान आज आमी किरीत भाशेन देवाक दिन वाचून ह्या मिसाच्या बलिदानान मागतल्या अनिशा फेर्नांडीस आपल्या जल्माचो दीस समोरतात. तशेंच क्लारा लोबो आपल्याचोय जल्माचो दीस समोरतात. देवान तांचेर आशिर्वाद घालून म्हूण तांचे खातीर आमी मागुया. दुसरे सबस्त्यांव तेली सोंपलेले हाचे सासणाचो विसव मेळूं म्हूण ताचे खातीर आमी मागुया. सगळे भुंयकांप जालेले जापान ह्या आमच्या लोकां खातीर थंयसर सुनामी येवन जायतो लोक तळमळटा तांचे खातीर आमी मागुया. पॅलेस्तीन आनी गाझा हांगासर जे झूज सुरू केलां इस्रायलान तें बेगीन ताणें थांबूंक आनी लोकांची परिस्थिती अदीक बिगडल्या ती बरे तरेन आसूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो, पवित्र सभा आयच्या दिसाक जेजूच्या स्नानाची परब करता. स्वर्गांतल्यान एक आवाज आयकूंक येलो, ओ म्हजो अपुरबायचो पूत. देवान जेजू ह्या संवसाराचो उजवाड म्हूण कालच्या दिसाक परगुटलें तेन्ना आयच्याय दिसाक हीच परगुटणी देव करता की हो जावन आसा आपल्या आपुरबायचो पूत जो संवसारांत आयलो मनशाचे सोडवणे खातीर. दर दिसाक देवाचें उतर आमची सोडवण करूंक आमकां जागयता तेन्ना आमी दर दिसाक जागृत रावंक आनी देवाचे येवजणेंत आमी वांटो घेवंक आमकां कुतकुतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर पयली सुवातेर आमी पातकी म्हणून उरकून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्या उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेल सुदान सांकवार मरे सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या सगळ्या देवा लागीं विनवती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेश्वरा देवा सगळींच्या राया सर्वपदवीदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तुरवे बापासत आमी तुका वखणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सुमिया देवा देवाचे शरीर, तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर,
eklos परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सूर पदवेदारा सासणाच्या देवा, जॉर्दान न्हंयत जेजून स्नान घेतलें, पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो आनी तो तुजो अपुरबायेचो पूत म्हूण तुवें सुबे माजार पुरगुटलें. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मलोल्या आनी तुवें आपणायलोल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान ती रावूंक कृपा दी. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजूत चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. हो आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरतां तो. हांवें विचून काडलोलो संतोश म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रांक कोरीत नीत हाडूंक म्हज्या आत्म्यान बोल्लोलो. बोब मारून तो आड्डोना, आपलो ताळो रस्त्याचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलोली बॅट मोडिना, मिनमिनटी वाट पालोयना. कोरे नितीची राजवट विस्वासपणान हाडटा. कोरी नीत प्रितुमेचेर स्थापोसोर तो हालचो ना. चेपोन दामोन उरचो ना. ताच्या धर्मशास्त्राची वाट दीप जुवे पोलयत आसात. सर्वेस्पोर अशें सांगता, नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला. तुजो हात हांवें दवरला. तुका हांवेंच आकारला. कुड्यांचे दोळे उगडूंक, कोयदी गुलाम जालोल्यांक बोणकोणींतली सुटका दिवंक, कालके कोणींत बसलोल्यांक कालोखांतली भायर काडूंक, म्हजे पोरजेचो कोरार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. परतून म्हणुया. सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. देवाच्या भुरग्यानो, सर्वेस्पोराक मोहिमा दियात. ताच्या नांवाक फावो ती मोहिमा सर्वेस्पोराक दियात. ताच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पोराक पोरनिपाट करात. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पोराचो ताळो उदकां वयल्यान घासता. दर्याच्या ल्हारां ओसाडीचेर सर्वेस्पोर उबो जाला. सर्वेस्पोराचो ताळो कितलो घणघणीत, कितल्या दोबाज्यान घासता सर्वेस्पोराचो ताळो. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. मोहिमेवंत देवाचो गुणगुणून सुटलो. ताच्या मंदिरांत सगल्यांचो हो एकूच साद घासता. मोहिमा. दर्या सागरा वयर सर्वेस्पोरान शिवासन मांडलां. सासनाक राजा कसो सर्वेस्पोर शिवासनार बसला. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. उद्गार. सर्वेस्पोराचो इजोय, सर्वेस्पोराचो इजोय, सर्वेस्पोराचो इजोय, सर्वेस्पोराचो इजोय.
स्वर्ग उक्तो जालो आनी बापाचो ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो अपुरबायचो पूत, ताचें तुमी आयकात. Sores morax oi soi. Sores morax oi soi. Sores morax oi soi. Sores morax oi soi. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. Jai Saviasu. मार्क प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सम्या. जुआंव देवाचें उतर परगट्टालो म्हणून मोशे फाटल्यान मोशेबून बोडवून एकलो येता. सरपोट पुडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हांवें तुमकां उदकान स्नान दिलां, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. त्या दिसांनी गलिल्यांतल्या नासरेतान जेसू आयलो आनी जुआवान ताका जॉर्दानांत स्नान दिलें. आनी उदकांतलो वयर सोरोना फुडें स्वर्ग उक्तो जाल्लो आनी पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान देवून ताचे वयर थारलोलो ताणें देखलो. आनी स्वर्गांतान अशी जाप जाली, तूं म्हजो व्हड अपुरबायचो पूत, तुजेर म्हजें दादोसपण आसा. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Vakani tuka Krista. मुगार बाबा भयणो, आज आमी जेजूच्या स्नानाची परब समरुमता. आनी आयच्या दिसाक ही परब आमी समरुमतना कित्याक जायत आमी आयच्या दिसाक जेसू जॉर्दान नदीन वचून जुआंव बातिस्ता कडेन हें स्नान घेता काय? गरज नासली उदकाचें स्नान घेवंक, कित्याक जुआंव बातिस्त लोकांक उदकाचें स्नान दितालो आनी आपलें पातोक तांणी नपयत करूंक किरीत भाशेन सगळीं नवसरणी जावंक जुआंव बातिस्त लोकांक हें पवित्र स्नान दितालो. तो जेसू कित्याक गरज आसली काय? जेसू देव जावन आसलो आनी देव जावनूय जेसू आपूण ही परंपरा वो किरीत भाशेन आपल्याकूच समर्पिता मनशा मुखार आनी आपूण जुआंव बातिस्ता कडेन स्नान घेता. बाबा आयच्या वाचपांत हें वाचप आमी घेता आसतना ग्रेगोरी ऑफ नाझियान्झूस आमचो आदलो चर्च फादर हे भाशेन बरयता. तो कांय बरीं उतरां म्हणटा. लेट अस बी बॅरीड विथ क्रायस्ट बाय बॅप्टिझम टू रायज विथ हिम. Let us go down with him to be raised with him, and let us rise with him to be glorified with him. खरेंच जेसू आपूण मरतलो हाचो ताका ताव आसलो. देवाचो पूत जावन देवाची आज्ञा पाळूंक तो ह्या संवसारांत आयलो आनी हाका लागून बाबा भयणी जॉर्दान नदीन पयले सुवातेर आपणाकूच ताणें समर्पण केलें. हें समर्पण ताचें पळोवन बाप एकदम संतोसलो आनी स्वर्गांतान एक ताळो आयकूंक आयलो, तूं म्हजो व्हड अपुरबायचो पूत, तुजेर दादोसपण आसा. कोणाचें? म्हजें. आनी बाप हें सोबी माजार बाबा भयणीनो थंय आसलेल्या लोकांक परगट्टा. आमी जाणो दुसऱ्या आमच्या ह्या शुभ वर्तमाने आमकां मेळटा पारव्याच्या रुपान थंयसर देवून आयलो एक पारवो आनी एक व्हड स्वर्गांतान आवाज आयकूंक गेलो. कित्याक जायत हें बापान अशें केलें? कित्याक बाप बेस बरो जाणा आसलो जेसू आपल्याचो पूत ह्या संवसारांत मनशाची सोडवण करूंक गेला. मनशा खातीर ह्या संवसारांत सोडयतलो सोडवणदार तो जातलो म्हूण बापाक आदी फुडें थावें आसलें. हाका लागून जेसून आपल्याकूच समर्पण केलें. मनशाच्या ह्या बातिसादा वरवीं आपल्याक पातोक मात सोडून आपूण थंय किरीत भाशेन जुआंव बातिस्ता फुड्यान उबो रावन हें पवित्र स्नान ताणें घेतलें तेन्ना किरीत भाशेन दाखोवड करता की आपूण मनशाचे सोडवणेक तयार आसा. मनीस ह्या संवसारांत पातोक करून देवा सोशिलो पयस केलो म्हणटच परतून मनशाक अपुरबायची भुरगीं कशीं करूंक जेसू आपूण पयलो बोली कसो जालो.
पातोक ताका नासलें खरें पूण ह्याच भाव भयणीनो किरीत भाशेन रीत रोवीशीन जेजू आपल्याक समर्पण करता. आमचे जिवितांत देवाचें उतर आमकां तरेकवार भासांनी येता. जेजू दर दिसाक आपल्या उतरांतल्यान आमची नवसरणी करूंक सोदता. खंय जायत आमी वेतांव, खंय जाय आमचें धोरण आसा, खंय जायत आमचें लक्ष आसा. जेजूच्या उतराचेर वो आमचेच वादेचे मनीस आमी जावंक सोदता. आयच्या दिसाक आमकां विचार आमी करुया. पवित्र स्नान घेतलेलीं मनशां आमी कशे तरेन आमचें जिवीत आमी ह्या जिवितान सारतांव तें आमकां विचार करुया. खरेंच नवसरलेलीं मनशां जावंक आमी वावुरता जाल्यार आमी उदीक आनी उदीक देवाक दिनवासुया. पूण जरी तर आमी नवसरणी करिना जाल्यार आमची नवसरणी करूंक दिसपटी वावरुया आनी देवाचे कृपेन उदीक देवाक मानता तशें ताचें रास तापूंक दिसपटी आमी वावरुया. हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. उबी रावया. सगळीं बरोबर आमचो बाबार्थ उच्चारून म्हणुया. सत मानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबावलो, आंकवार मरेतान सल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कूस सुसले, ताका कुसात चोरलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवबापाच्या उजव्याक बसला, तुय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकेंची भोगसणी, कुडीचें जिवन पोवन सासणेचें जिवीत. आमीन. गायन घेऊया C20 पेज नंबर 36 C20. म्हज्या भावने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र चुलीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. स्वर्गीच्या कोनवाड्या बापा, तुज्या अपुरबायच्या पुताक परगूड केलाय त्या दिसा आमी तुका वपून दिता ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगल्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत कुसार आपल्या रोगताच्या स्नानान ती खुशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची बेटोणी बदलोवन ताच्या कुर्साचो योद्न जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचूं दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया, होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाचे देवा, सोर काडयेन सोदता आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉर्दान नदीन विचित्र कुणांनी
पवित्र स्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें परगोट केलें. मनीस जाल्लो तुजो सोब आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी सोत मानूंक स्वर्गांत तान तुजो ताळो आयकूंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें आनी दुर्बळांक चडवणेची बरी खबर दिवंक त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान माखून तुवें ताका अभिशिक्त केलोय. देखून आतां सर्गीच्या देवदूतांचें गायन संतोशान आमी प्रितुमेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती म्हणटा. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर Sorgianik संसार बोला तुझ्याच ऊन सोर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नवीन येता ऊन सोर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोड परगोटुया. Tuya cosa conosci mon amore, tu venam casolali somia, samsaracha sonvondara amci sonvongo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोवणे बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा
सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमीन. आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकाय, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तांणी फुडें दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवाद दय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकतांव तर आमकां तुजी उदार काकलुतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटीक पोद्री आनी महिमा तुजी सासणांच्या सासणां. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, मोची शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसकाल जे कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवूत चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमीन. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. जय सोम्या. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमचे काकृत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमचे काकृत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. म्हजे जटेन कासर ना तुजे कक्तेन म्हज्या आत्म्याक तशें कुडीक भलायकेन. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगल्या आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. So
प्रार्थूया. कोनवाड्या बापा, तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. आमी तुजी खोरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. हें देणें आमकां फावो कर, हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बाबा भयणीनो, आज किरीत भाशेन जेजूच्या बावतिस्माचो दीस आमी गुडास करतना आमच्याय बावतिस्माचो दीस आमी गुडास करुया. आमकां देवान किरीत भाशेन आमच्या आवय बापाय उद्देश्य बावतिस्म दिला जाल्यार उदीक आनी उदीक ताची अपुरबाय आमी करून ती आमकां दिल्लो बावतिस्माची खरी भाशेन लक्ष धरून आमी जीव आमकां करपा मागुया. सर्वेस्पो तुमचे सगळ्यांसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. विश यू ऑल अ वेरी हॅपी feast. आमी किरीत भाशेन रेलिकेचे दाखोवणेची दोबाजीक दाखोवणेचे आनी उत्सवीक वर्साचे मागणेक म्हणुया. सगळीं बरोबर. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाटयताय. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावां पासत आमी तुका दिन वाचता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक पुरगुटना जालो. ताचे रेलिकेचे दोबाजीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्सा आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बोडान आमचो एकचार पिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशुद्धीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बरोवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगटणारा आमकां कोर. आमेन. गायन घेऊया F16 पेज नंबर 93. F16. Misaci benada sopli, Christa jari garatolia, sorgi korba, mamcher devli, deva karga, arga
इन वासनेची